जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, एक फावटी दोतोनेच्या क्लासींत दोतोनेच्या शिक्षकीन भुरग्यांक विविध सवालां विचारलीं खंय आनी त्या सवालां पैकी एक सवाल जावन आसले, तेर्स म्हणटा आसतना दिनेंत मोरयेक आमी आपोवची दुसरी नांवां खंयचीं म्हूण सांगून. हांगासर तुमकां कोणाक कळीत आसात की दिनेंत मोरयेक आसची थोडी बिरुदां कोणी म्हणी सांगताय की सडवणदाराचे माये, पिडेस्तांचे माये, दयाळी माये, भोव नितळी माये. आतां तुमकां सगळ्यांक समाधानाचे माये जाय. ह्या दिनेंत दोन शब्द आयच्या नियाळाक आमकां बारीस उपकाराक पडचे. ते जावन आसात पवित्र सभेचे माये आनी कुटुंबाचे राणये. पवित्र सभेचे माये आनी कुटुंबाचे राणये. आमी सगळ्या कुटुंबांत जल्मोन वाडल्या. कुटुंबांत आवय आसात, बापय आसा, भुरगीं आसात, आप आनी व्हडली माय आसूं पुरो, अंकल आंटी आसूं की पुरो, आमी सगळ्यां एका कुटुंबांत सांगाता जियेता. आनी मोरी ह्या कुटुंबाची राणी जावन आसा. तशेंच आमच्या कुटुंबा बरीत आमी वाड्यांती सांगाता जियेता. आनी तशेंच हांगासर जेप्पो फिरगजेंती आमी सांगाता जियेता. वाडो आमच्या कुटुंबा बरी एक इल्लेशें व्हडलें कुटुंब आनी फिरगज आमची जेप्पो फिरगज आमी म्हणटा फिरगज कुटुंब म्हूण सांगून. आनी अश्योच जेप्पो फिरगजे बरी आनीकी दुसरो फिरगज आसात. वालेन्सिया फिरगज, कासिया फिरगज, रोजाय फिरगज, मिलार फिरगज, बेंदूर फिरगज आनी अशें मस्त फिरगज आसात. तशेंच हर एकाय गरजेंती लोक सांगाता मेळटा. आनी ही सगळ्यो फिरगोज्यो सांगाता घाल संवसारांत कितल्यो फिरगोज्यो आसात. सगळ्यो सांगाता घाल्यो जाल्यार हाका आमी म्हणटा पवित्र सभा म्हणून. पवित्र सभा ही आमच्या कुटुंबा बरीशी व्हडलें कुटुंब. आनी ह्या सगळ्या कुटुंबांची आवय जावन आसा आमची माय मोरी. आनी आमकां ती एक विशेश आवय जावन आसा. आमची ती जतनखाण घेता. आयच्या वांजेलांत आमी कितें वाचलें? जुजेन आनी मोरयेन सर्वेस्पराच्या आज्ञा प्रकार सगळें कर्ण जातास म्हणजे बाळका जेजूक तेंपलांत व्हरून भेटोवन आनी ताका बरी बुदबाळ शिकोवन, ताका दोतोर शिकोवन, ताका जबाबदारी शिकोवन हें सगळें तांणी नजरेतांत तांच्या घरांत तें केलें. देखून जेजू तुमच्या आनी म्हज्या बरीस ल्हान आसलो, तो कसो वाडलो, घटमूट जालो आनी मागीर कसो वाडलो, तो जाणवायेन वाडलो. म्हणजे तो शिकप शिकलो, देवाचे उतार वाचूंक शिकलो, जाणवाय ताका मेळ्ळी आनी अशें देवाची मजत ताचेर आसली. कुटुंबाचे आनी पवित्र सभेची 4 लक्षणां आसात. सतमंता म्हणटात की तुमी कोता सगळी सतमंता म्हणूंक. ह्या सतमंताच्या आखरेच्या वांट्यांत आमी म्हणटा हांव सतमंता एक पवित्र कॅथोलीक आनी आपोस्तोलीक पवित्र सभेक म्हूण सांगून. तशें म्हळ्यार काय जालें? एक पवित्र कॅथोलीक आनी आपोस्तोलीक म्हळ्यार एक म्हळ्यार आमकां कळटा. हांगासर तुमी फुलां हाडल्यात न्ही. सगळ्यांच्या बशेंतलीं फुलां एकच लेखनांत. थोडीं तांबडी फुलां आसात, थोडीं हळडुवी फुलां आसात, थोडीं धाकटीं आसात, थोडीं व्हडलीं आसात, थोड्यो बश्यो बास्केट्यो भरून आसात, थोडीं इल्लीशीं उणी आसात. पूण दुसरीं फुलां एकाच बास्केटींत आसात. तीं सगळीं एक जावन आसात. आमी ल्हान जावं दी, व्हड जावं दी, मालकडी जावं दी, आनी आमी सगळां एक कुटुंबांत, एक पवित्र सभेंत एक सांगाता एकपणान जिवचें म्हळ्यार तितलें सुलभायेचें न्ही. सांगाता येवया, सांगाता जेवया, सांगाता मागया म्हणटाना थोडे फावटी म्हणटात
म्हाका इल्लेशें मॅसेज पळोवंक हांव आतां सांगाता जेवंक येना मागीर जेवता मागीर मागणें म्हणया म्हणटा आसतना तेणें म्हाका सिरियल पळोवंक अशें म्हणून चुकोवन खाण घेतात एक जावचें म्हळ्यार सांगाता येवचें इल्लोसो त्याग करीचें पडटा पवित्र म्हळ्यार कितें पवित्र म्हूण सांगल्यार आमकां हर एकल्याक ल्हान भुरगीं आसतना हांगासर इगर्जेंत धाडिल्लें आनी पवित्र स्नान दिल्लें मागीर आमकां पयलो कुमगार मेळ्ळो आनी आमी इगर्जेक येता कित्याक आमकां देवान ह्या संवसारांत मात्र जियोंक न्हय आमकां सर्गींच्या राजा खातीर रचल्यान आमी पवित्र देवा बरीच आमचे थंय कृपा आसा आमचे थंय पवित्रताय आसा देवाची भुरगीं आमी कॅथोलीक म्हळ्यार कितें वी आर कॅथोलीक चिल्ड्रन म्हणटा कॅथोलीक म्हळ्यार आमी हांगासर इगर्ज माथ्यांत सगळ्यांक उक्त्या मनान स्वागत करचें हांगा इगर्ज उक्ती आसतना आमी कोणाय की हें नाका म्हूण सांगना हांव आमच्या कुटुंबांत भेट दितल्यांक तो खंयच्या धर्माचो खंयच्या धर्माची आमी पळयना आमचें काळीज मन उक्तें सगळ्यांकी स्वागत करचें आमचें तशें जाय आजकाल ते खंयच्या धर्माचे आनी एकामेकाक झगडें करचें अशें पुरा समाजान मस्त चलता आमी तशें करिना आमी कित्याक आमकां जेजू न्हू आमी सगळ्यां देवाचीं भुरगीं म्हळां आमी कॅथोलीक सगळ्यांक आमी स्वागत करचें आमच्या घरा कोणेय येव्यात आमी दुसऱ्या कोणाच्या घरा वचेत इस्कालांत आमी एका बांकार दुसरे धर्माची सांगता बसता असले एक विशाल मनोभाव आमचे थंय आसा आनी चवथें जावन आसता अपोस्तोलीक म्हळ्यार आमी हर एक फावटी दुसऱ्या सांगाता बसतना उलयतना आमी आमचे थंय जेजू आसा आनी त्याच जेजूक आमी दुसऱ्याक वांटून दिवं जाय अपोस्तोल म्हळ्यार धाडलोलो म्हणून आमकां एक ल्हान मिसांव आसा आनी हें मिसांव आमी आमच्या दिसपडट्या जिवितांत क्रिस्त हांव आमकां म्हणटात आमी क्रिस्त हांव क्रिस्त म्हजे थंय आसा तस्सो क्रिस्त आनी एकलो थंय आसा तो एकामेकाक वांटून दिवचें म्हजी बरी उतरां म्हज्यो बऱ्यो करण्यो म्हजें बरें नडतें हांव बरो मनीस अशेंच हांवें आनी एकल्याक जेजूची स्वार्था प्रसार करची हांवें थंयसर व्हडलो शर्माव सांगाचें म्हणना म्हजीं उतरां म्हजीं चिंतनां म्हजीं कामां हीं सगळीं जेजूची स्वार्था प्रसार करची देखून ह्या सकड 4 लक्षणांनी आमच्या कुटुंबाची अस्तित्व आमच्या वाड्याचें अस्तित्व आमच्या फिरगजेचें अस्तित्व आनी आख्ख्या पवित्र सभेचें अस्तित्व आसा हेंच जावन आसा लक्षण मोरयेच्या भुरग्यांचें देखून मोरय आमकां आज शिकयता आमी सगळ्यांनी एकवटान कशें जियें जाय बाळोक मोरय आमकां शिकयता आमी देवाच्या उतरा प्रकार पवित्रपणी कशें जियें जाय मोरय आमकां शिकयता आमी कॅथोलीक भावार्थ सगळ्यांक उक्त्या मनान स्वागत करचो आमी तो कसो वाडय जाय आनी मोरय आमकां शिकयता आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी जेजूची सुवार्ता जेजूच्या शांती समाधानाचे दूत ह्या मिशनरी जावन आमी कशें जियें जाय म्हणून असलीं लक्षणां जिवचे पासत बाळोक मोरय आमकां कुमो करून दी म्हूण आमी ह्या मिसा वेळार मागया.